भारतीय क्रिकेट पंगडान बुधवारा सेमीफायनलीन न्यूझीलंडा आड रोमांचक जैत मेळोवन वर्ल्ड कप सर्तीच्या फायनलीन सुवात मेळयली। ही मॅच लागींच्यान सर्त आशिल्ली। क्रिकेटीचे जायते विक्रम मोडले। पळयात महेश गोवेकराचो थेट स्टेडियमांतल्यान हो खासा रिपोर्ट। मुंबईन जाल्ल्या वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ले सेमीफायनलीन भारतान न्यूझीलंडाक 70 रन्सांनी हारयले। ह्या हितूर एक रेकॉर्ड जालो म्हणल्यार विराट कोहलीन सगळ्यांत चड सेंच्युरी मारपाचो रेकॉर्ड केला आणि फाटले जे सेंच्युरी आसले ते सचिन तेंडुलकराचे आसले। त्या उपरांत आतां विराट कोहलीन तेजो रेकॉर्ड मोडलेलो आसा ह्या मॅचीन। तशेंच न्यूझीलंडाच्या एका प्लेयरान सेंच्युरी मारली, तशेंच श्रेयस अय्यरान ह्या मॅचीन सेंच्युरी मारलेली आसा। आणि आतां सेमीक जिखल्या उपरांत इंडिया आतां फायनलीक पावल्ली आसा। कलकत्ताक साऊथ आफ्रिका तशेंच ऑस्ट्रेलिया हांच्या मदीं तेंचो सामनो जातलो। तेच्यान जे जिखता ते भारताक अहमदाबादाक फायनलीक मेळटले आनी तेन्ना कळटलें की कोण हे वर्ल्ड कप जिखतले। भारतान बुधवारा जाल्ले पयले वर्ल्ड कप सेमीफायनलीन न्यूझीलंडा आड 70 धांवड्यांनी जैत मेळोवन दक्षिण आफ्रिका वा ऑस्ट्रेलिये आड फायनलींतली सुवात निश्चित केली। विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर हांच्या शेकड्यांनी भारताक जबरदस्त स्थितीन हाडले आणि न्यूझीलंडा वतीन डॅरिल मिशेलान 134 धांवड्यो काडून लेगीत मोहम्मद शमीन 7 विकेटी घेवन भारताक जैत मेळोवन दिले। विशेष म्हटल्यार विराट कोहलीन सचिन तेंडुलकराचो सगळ्यांत चड वन डे शेकड्याचो विक्रम मोडून ह्या फॉर्मॅटान 50 शेकड्यांचो पावंडो हुप्पी हो पयलो क्रिकेटर थारलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीष परब आणि सानिका नागवेकर।